नमस्कार, पोया प्रायम खबरो। उपासाक बशिल्ले कर्मचारी आणि सरकारामधलो वाद लेखी जापेचेर अडकलो। दोनूय वटी यत्न थेट इंटरव्ह्यूचो सरकाराचो प्रस्ताव सगळ्याक घेता म्हण मुख्यमंत्र्याचे उतर, मात लेखी ना। पणजे पोटवेंचणुके खातीर सिद्धार्थ कुंकळकाराचे नाव बीजेपीन केले निश्चित। सुरेंद्र फुर्तात काँग्रेसीचो, बाबूश मोन्सेरात अपक्ष म्हण अर्ज भरपाचे जवळ जवळ निश्चित। भर शियांत गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी रातभर गडगड, घोग्यांनी पावस, झाडां गाडयो रस्त्यार आडव्यो। 2 दीस हवामान अशेंच। शेतकी खातें म्हणटा काजू आंब्याचेर परिणाम। वाळपय बसीक एक्सिडेंट, स्कुलाची 15 भुरगीं, शिक्षक, बाकीचे पॅसेंजर धरून 30 जाण जखमी। घाले वाळपय हॉस्पिटलात दिलो डिस्चार्ज। बस वताली साखळेसावन वाळपय। मोपा विमानतळाच्या RFQचो प्राज सरकारान वाडयलो म्हयन्याभरान। अर्जाक निमणी तारीख 12 डिसेंबरा वयल्यान 12 जानेर। बिल्डरांनी डॉक्युमेंट करपाक मागलो वेळ। आणि 2014 एक्स्पो युनिटी कप फुटबॉलात भारताक हारोवन नायजेरिया फायनलीत। सेंट झेवियराच्या एक्स्पोजिशना निमतान गोंयांत चल्ल्या आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सर्त। खबरो विस्तारान। उपासाक बशिल्ले कर्मचारी आनी सरकारामधलो वाद लेखी जापेचेर अडकला। संप मिटचो म्हण दोनूय वटी यत्न चल्ल्यात, मात कर्मचारी मुख्यमंत्री पार्सेकाराकडच्यान लेखी उतर मागतात। आझाद मैदानाचेर बेमुजत उपासाक बशिल्ल्या रिक्रुटमेंट एम्प्लॉयमेंट सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांनी संप फाटी घेवचो म्हण राती उसरा मेरेन सरकार आनी युनियनाच्या फुडाऱ्यां वाटाघाटी चलताल्यो। मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण सरकारान मनीसबळ उदरगत महामंडळात थेट इंटरव्ह्यूक येवपाचो पर्याय कर्मचाऱ्यां मुखार दवरला। सगळ्याक सेवेत घेवपाचें उतर दिलां, मात लेखी नाशिल्ल्यान सगळें अडकलां। रिक्रुटमेंट एम्प्लॉयमेंट सोसायटीचे कर्मचाऱ्यांच्या बेमुजत उपासाक शुक्रारात 3 दीस जाले। शुक्रारा दनपारा सावन कामगार आनी सरकारा मदीं वाटाघाटी सुरू जाल्यो। मुख्यमंत्री पार्सेकाराची कामगार फुडारी स्वाती केरकार आनी बाकीच्या कामगारांच्या शिष्टमंडळा कडेन बसका जाली, मात बसकेक कामगार फुडारी अजित सिंह राणे नाशिल्लो। सगळे डिमांड त्यांचे आयज जेन्ना मुख्यमंत्र्या हुजीर मांडले, मुख्यमंत्र्यान तांकां पटोवन दिलें की कशा रितीन भारतीय जनता पार्टीचें हें सरकार बारीक लोकांची काळजी घेता आनी तुमचे जे वर्कर सेक्युरिटी म्हणून थंय काम करता, गेली कोणी 1.5 वर्स 2 वर्सां आनी चडांत चड कोणी एक 8-10 वर्सां आसतले, थोडे जाण आसात अवघे, तांकां सगळ्यांक आमी सांबाळून घेता आनी तांकां सगळ्यांच्यो ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान तेंची अपॉयंटमेंट केली वयतली, बट ती टप्प्या-टप्प्यांनी। आमी पयली एडवर्टायजमेंट 500ची जाली, सेकंड एडवर्टायजमेंट आतां ऑलरेडी काडल्या, फुडल्यो 2 एडवर्टायजमेंट आनी एक 5-6 म्हयन्या भितर त्या मदीं 2 अपॉयंटमेंट येतल्यो आनी ज्या प्रमाणे एज तेंची थोडीशी रिलॅक्सेशन दिवन तांकां ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान सांबाळून घेतले वयतले। कामगारांच्यो सगळ्यो मागण्यो सरकारान मान्य केल्यात, मात ते विशीं लेखी उतर दिवंक सरकार तयार ना। कामगार लेखी उतर मागतात, नाजाल्यार मुख्यमंत्र्यान आझाद मैदानाचेर येवन कामगारांक मेळचें म्हूण कामगार मागतात। आतां संप फाटी घेवप काय ना हें कामगार फुडाऱ्यांनी कामगारांचेर सोडलां। सीएमाचो मेसेज असो आशिल्लो की आतां येणारे 6 म्हयन्या भितर आमी जे सोसायटी अंडर जे भुरगे आसा तांकां आमी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट सरकारान केल्लें आसा कॉर्पोरेशन, तेच्या भितर आमी सगळ्यांक आमी भितर घेतले। पूण आमी जेन्ना येवन हांगा हे भुरग्यांक सांगलें, ते भुरग्यांचो अशें म्हणणें आसा की हे सगळें येवन आमकां सीएमान येवन हांगा सांगचें किंवा इन रायटींग दिवचें। आमी हो स्ट्रायक आजून आमी कॉल ऑफ करूंक ना। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सरकारान मनीसबळ उदरगत महामंडळान थेट इंटरव्ह्यूआंक येवपाचो पर्याय सोसायटीचे सगळ्या कर्मचाऱ्यां मुखार दवरला। फुडल्या 6 म्हयन्या भितर सगळ्यांक सेवेन घेता म्हणूनय सांगला, मात सरकाराचे लेखी उतर नाशिल्ल्यान सांजे उसरा मेरेन कामगार उपास फाटी घेवंक तयार नाशिल्ले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। पणजे विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर उमेदवार जवळ थारल्यात। बीजेपीन सिद्धार्थ कुंकळकाराचें नाव थारावन शुक्रारा जाहीर केलें। पणजे मिनेजीस ब्रांगांजा सभाघरांत बीजेपीचे फुडारी आनी कार्यकर्त्यांची बसका जाली। बसकेंत सिद्धार्थाचें नाव निश्चित जालें। काँग्रेसीचो उमेदवार म्हण सुरेंद्र फुर्तात आनी बाबूश मोन्सेरात अपक्ष अशी तिरंगी वेंचणूक पणजे जावपाची शक्यता आसा। बीजेपीच्या पणजेच्या फुडाऱ्यांची आनी कार्यकर्त्यांची मिनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत शुक्रारा सांजे बसका जाली।
बसकेक पणजेचो आदलो आमदार आनी केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आशिल्लो. सिद्धार्थ कुंकळकार बीजेपीच्या तिकेटीचेर पणजेची पोटवेंचणूक लढयतलो म्हूण बसकेन थारले. बसकेक पणजेंतले 200 कार्यकर्ते आशिल्ले. सभेक रक्षा मंत्री पर्रीकार उलयलो. पणजे पोटवेंचणुकेन सिद्धार्थाक आपल्याक 2012 विधानसभा वेंचणुकेन मतां पडिल्ले ताचे परस चड मतां पडटलीं म्हूण पर्रीकार उलयलो. पक्षाचे चडशे समर्थक आनी बरे मागप्यांनी सिद्धार्थाचें नांव सुचयलें म्हूण पर्रीकारान सभेन सांगलें. दुसरे वटेन काँग्रेसीची तिकेट सुरेंद्र फुर्तादाक म्हूण जवळ जवळ निश्चित जाला. ताच्या नांवाची अधिकृत घोशणा 2 दिसां भितर जाता. काँग्रेस आमदार बाबूश मोन्सेरात अपक्ष वेंचणूक लडोवपाची तयारी करता. पणजेची पोटवेंचणूक त्रिकोणी जावपाचीच शक्यताय आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. राती गोंयभर पावसान अकस्मात नेट धरिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास जाले. कन्याकुमारी सावन मध्य प्रदेश मेरेन जाल्ल्या उण्या दाब्याच्या पट्ट्याक लागून पावस पडला म्हूण हवामान खातें सांगता. गोंयाबरोबर महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतय पावस पडलो. आझाद मैदानार उपासाक बशिल्ल्या कामगारांचे पावसान बरेच हाल जाले. पावस असोच उरल्यार काजू आंब्या सारकेल्या पिकाचेर वायट परिणाम जावं येता म्हूण शेतकी खातें सांगता. हवामान खातें म्हणटा परिस्थिती आनीक 2 दीस अशीच उरपाक शकता. बेरेस्तारा राती अचकीत आयिल्ल्या पावसान गोंयकारांक बरेच त्रास जाले. पणजे आनी हेर वाठारांत राती 9:30 सुमार पावस सुरू जालो. रातभर हो पावस चालूच आशिल्लो. कन्याकुमारी सावन मध्य प्रदेशा मेरेन उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जाल्ल्यान हो पावस पडलो. आझाद मैदानार उपासाक बशिल्ल्या कामगारांचे हाल जाले. आझाद मैदाना वयले आंब्याचें झाड पावसाक लागून पडलें. कालच्यान जो पावस झडला तेन्ना आमकां खूब त्रास जाले पावसा लागून. कित्या खातीर खंयच बसपाक जागो नासलो आनी फकत हेच एक आसलें बसपा खातीर. आमकां न्हिदपा नाल्यार खंय बसतलो म्हळ्यार जागो ना जालो. खुबशे भुरगे अशे ओपन एरिया जे कडेन जागो मेळटा त्या कडेन बसले आनी खूब त्रास जाले. बायलांक चडांत चड त्रास जाले ते बायलांक. एकटो आमचो भुरगो वयतालो थंय युरीन पास करपा टॉयलेटार, तर तेच टायमार हो आमो पडलो. बरो साल्वार जालो ना. अचकीत पडिल्ल्या ह्या पावसाक लागून आंब्याच्या पिकाचेर वायट परिणाम जावं येता. आंब्या वांगडाच काजूचेरूय परिणाम जावपाची शक्यताय शेतकारांनी उक्तायल्या. थळाव्या भाज्यांचेरूय पावसाचो परिणाम जावं येता. फुडले 2 दीस पावस पडूं येता अशें हवामान खात्याचें म्हणणें आसा. जे आंबे फुल्ल्या तेजेर मातशें कितें तरी इफेक्ट जावपाक शकता आनी पडले जाल्यार आयज फाल्यां आंबे पडले. आतां जे शेतां आसा भातशें तेंचे लोकांचे चड करून तोरो घातलेलो आसा, रोंपूंक ना. सो थिंगा 1 दिसान पावस पडलो म्हूण कांय प्रॉब्लेम जावचें ना. भाजयेक कितें तरी म्हणटा लोकांक शेतांत रोयला जाल्यार ताका कितें इफेक्ट जावपाक जाता. भाजयेक चड करून उदक भरलें जालें. जे जागो सकल आसा उदक भरपाचो जागो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोपा विमानतळाच्या RFQ खातीर अर्ज करपाक सरकारान म्हयन्याचो प्राझ वाडोवन दिला. अर्ज करपाची निमणी तारीख 12 डिसेंबरा वेल्यान 12 जानेर केल्या. कांय बिडरांनी मागणी केल्ल्यान RFQ खातीर अर्जाची तारीख फुडें धुकल्ल्या. बिडरांच्या दुबावाचेर सरकारान दिल्ल्या जापे उपरांत डॉक्युमेंट दिवंक वेळ लागतलो म्हूण बिडरांनी सरकाराक सांगले उपरांत सरकारान हो निर्णय घेतला. घेवया एक विराम.